हे पक्षान दिल्ले म्हाका हें आहा पेपर आसा आनी ते पेपराचेर जी नांवां आहा ती घोशीत कर म्हणून त्या खातीर हांव तेजें नांव घोशीत करता. तर जो नवो तुमचो अध्यक्ष जातलो तेजें नांव आसा मोहीत चोपडेकर. मोहीत चोपडेकरान नाना सगळे आमचे कोर कमिटी जो आम्ही 2-3 दीस पहिले गेल्ली जो सदानंद शेट नानावडे state president was there along with all the core committee, and when we gave the name there was consensus among all. हे नाव जावनी फायनल म्हणून बाप मोहित चोपडेकरांचे ताज्या नावान हांव सगळे आमची कोर कमिटी आनी तुमी सगळ्यांनी आम्ही अर्द्यांक निमणे सांगपाक पासून पावना फोनार तुमचे सदांच आमकां सपोर्ट आसता. आमचो बाब दिगंबर आहा, बाब अमर एंड वायस प्रेसिडेंट बाब सुदेशूय आसलो आहा. सो तुमची सगळ्यांची एवरी टायम सपोर्ट आसता. आमचे सगळे सरपंच आहात हांगा, डेप्युटी सरपंच आहा, एक्स सरपंचीस आहात एंड ऑल द वॉर्ड मेंबर्स ऑफ ऑल द पंचायत. आनी आत्तां सद्याक आमी न्यू बूथ प्रेसिडेंट्स केल्ले हा, न्यू कमिटी केल्ले. हांव आमदार म्हणल्यार हांव तुमचे मुख्य सेविका. हो तुमचो आतां ब्लॉक प्रेसिडेंट हो तुमचो मुख्य सेवक. इन आवर माइंड शुड बी टू सर्व पीपल. सर्विस शुड बी इट. तेन्नाच तुका लोक देव बरें करून म्हणनाका पूण देवाचो आशीर्वाद आसता. एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी आवडला जी म्हाका मॅडमीन दिल्ली आसा अलॉंग विथ आमचे कोर कमिटीन की हो जो मंडळाचो अध्यक्ष हो एक बारीक पोस्ट आसा न्ही, व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी अशी आवडला. कित्याक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऑर्गनायझेशन, मोदी जनता पार्टी एक ऑर्गनायझेशन आहा. हेंचे कांय गजाली खूब ऑर्गनायज आसा आनी जेन्ना आतां आमच्या मोहन रावळे बाई म्हणटले की बारीक कार्यकर्त्याक सुद्दां त्या पोस्टार पावयतात थंय पावयतात. तसोच आमी सुद्दां जेन्ना मॅडमी वांगडा काम केल्लें आसा, मॅडमीन सुद्दां आमचें खंय तरी काम पळोवन एक सामान्य कार्यकर्त्याक सुद्दां आज एक मंडळाचो अध्यक्ष करपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा. तेका लागून मनांतल्यान भारतीय जनता पार्टीच्या मनांतल्यान थँक्यू म्हणून सोदता की खंय तरी तुमी एक बारीक कार्यकर्त्याचें काम पळोवन तें रेकॉग्नायझेशन दितात. हांगा उपस्थित आसलेली प्रेस मिडियान सुद्दां आमचे जेन्ना आमी बारीक सोशल काम सुद्दां आमी करताले तेन्ना मोठ्या प्रमाणात प्रेस मिडियान आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. तेका लागून मनाक आदर तुमकां थँक्यू म्हणून सोदता. आनी बाकीच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांक की पार्टी समज आमकां फुडें व्हरपाक जाय, पार्टीचें काम आमी फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार सगळ्यांचो सहयोग खूब इम्पॉर्टंट आसतलो. एका मनशा कडल्यान हें जावपाचें ना. तसो आमची महिला मोर्चाचे खुबशे कार्यकर्ते आसात हांगा, आमचे सपोर्टर्स आसात. ते सगळे मेळून समज काम करीत जाल्यार हें काम खंय तरी आमचें मातशें इजी जातलें आनी मॅडमीच्या थ्रू आमी जे पार्टीक आमी जे कशें हेल्प करूं शकतले. एक आमकां जें कार्य दिल्लें तें बऱ्या भशेन सोपून आमकां तें आमकां खंय तरी बऱ्या भशेन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी काम ह्या भशेन बऱ्या भशेन करूंक मेळटलें. थँक्यू.